30 MLD केला म्हणजे फुडले 15-20 वर्सांचे प्रोविजन आयज करून दवरला। आयज खुबशे लोक म्हणतात की अरे उदीक हाडटा बरें आहा पूण येदे व्हडले प्रोजेक्ट्स येता पूण हे आमी जे उदीक आहा ते सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करून कशें कशें घातला ते ऑलरेडी प्रोविजन केला। इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांगाच्यान 5 MLD वयतले, 2 MLD आहा ते IDCक वयतले आनी रेस्ट आहा ते आमचे एंड्रे मतदारसंघाक वयतले। सो आमकां उदकाचो ह्यो प्रॉब्लम आसचो ना। आयज आमी ही पायपलायन हांगासर घालतात ही टोटल 19 किलोमिटर्साची पायपलायन। सो जेन्ना एक बरें दिसता की जेन्ना खंयचोय प्रकल्प जेन्ना सरकारी प्रकल्प आमी हाडटात जे आमच्या मतदारसंघा खातीर आहा तो ऑटोमॅटिकली कोरगांव विलेजीक बेनिफीट जाता कित्याक ती कनेक्टिविटी आहा ती कोरगांव विलेजी कडल्यान आहा। सो आयज ही पायपलायन घालता आसतना आमी चोपड्या मेरेन जी पायपलायन घालतले जी पयलीच पायपलायन आहा ती खूब शॉर्ट कमी आहा म्हणजे 300चे पायप आहा मागीर फुडें वचून 250चे आहा 2 मोरजी पावता 200चे आयज आमी 600चे घालता। 600चे घातल्या कारणान उदीक हे हांगाच्यान फ्लो जातलो, स्पीड मेळटली, प्रेशर मेळटलो उदकाक। तसोच मागीर कोरगांव वयतलो, कोरगांवच्यान पालया मेरेन वयतलो कित्याक कोरगांव कनेक्टिंग आमकां हरमल आनी पालया लागता। सो हे टोटल किलोमिटर्स आहा ते 19 किलोमिटर्साचे आहात आनी सांगल्या प्रमाणे 64.80 क्रोजाचो प्रोजेक्ट ह्यो आतां कॉन्ट्रॅक्टर आहा त्यांनी जोरान आपलें काम चालू केलां कित्याक बरें दिसता की सरकारान नवीन पद्दत यूज केल्या की जेन्ना प्रोजेक्ट आहा ताका टायम ड्युरेशन दिला। जर टायमार त्यांनी कंप्लीट करूंक ना जाल्यार ताका फायन पडटा। सो म्हाका दिसता तेंचे ऑलरेडी टायम शॉर्ट जाल्लो आहा। 9 म्हयने उरल्यात। 9 म्हयन्या भितर तेंच्यांनी ह्यो कंप्लीट करपाक जाय, ह्यो तेजो टास्क आहा। जर जावंक नाल्यार 2 म्हयने एक्सटेंशन मेळोंक शकता ताका पूण प्रोवायडेड एक बारीक नॉर्मल फायन पडटली तांकां। मागीर तांकां एक्सटेंशनाक इतले इजी जावचें ना, तांकां फीज फायन पे करचे पडटा। तेंचो ताका लागून तेंचेरूय प्रेशर आहा जाता तितक्या बेगीन ह्यो प्रोजेक्ट कंप्लीट करता आनी आमच्या आख्ख्या मतदारसंघाक गरज आहा की हे बेगिनात बेगीन प्रोजेक्ट एका वर्सा भितर ह्यो कंप्लीट जावंक जाय।